I didn't my back foot. Say good morning. I didn't eat my back foot. Oh, Mama didn't give you breakfast today. Huh? They'll really think I'm not giving you breakfast. Say good morning. I got hurt. Oh, you're showing a what? Good I morning. said uncle. Okay. आता वयता आयज हांवें सकाळी स्टार्ट केला ब्लॉग. आता वयता हेल्कना ट्युशनाक पावयता आनी मागीर म्हाका आयज मुगे आयज विल घरा आहा. सो आयज थोडी मुगे बायलां काम आयलो ती हांव कोण काडटलें. पयलीं ताका पावयता, पयलीं ताका काम पावयता आनी मागीर मेळटा तुमकां मातशें वक्तान. एलकनाक हिंगसान पावलो म्हणटरी मागीर धांवपाचें. तो जाणा आतां सारको खंय वचपा तो. बट इज व्हेरी एक्सायटेड. तो सारको एक्सायटेड दिसला वचपाक आनी ट्युशना वचपाक. हो बाबा, यू हॅपी ना टू गो टू स्कूल एंड ट्युशन? यू लायक टू गो ना? चल आतां सोडलाय ताका. आतां वयता आनी आयज इट्स ऑलरेडी 10 जाल्यार आयज मातशें लेट जालें म्हाका. आयज हांव विलपराकूच हाडटलें तेका काडपा. आयज घरा आहा न्हू तो ताका लागून. आतां म्हाका वचोन तेका ब्रेकफास्ट करपा जाय. आयज हांवें सुरमय बॉयल केल्या आनी कोण दवरला. आतां हांव तें वचोन मागीर तेजे कटलेट्स भाजतलें आनी कोडी करपा जाय, शीत करपा जाय. भाजी म्हाका स्वता इल्लीशी आहा. काल हांवें ब्रिंजॉल आनी तितून न्हू हें घालून केलें, ब्रिंजॉल एंड प्रॉन्स. सो बरी टेस्टी जाता केल्यार. कित्याक बेश्टें प्लेन ब्रिंजॉल खाता कोणा लायक ना न्हू. तेन्ना मागीर डिफरंट कितें घालून करपा एक्सपर्ट आनी बिकम्स वेरी टेस्टी. प्रॉन्स बी घालून केलें जाल्यार मागीर ती काल भाजी करतना ती इल्लीशी उरल्यो आयज आनी ती आयज म्हणटा तुका तेलभर खावपा जातली. आनी हेल्थ अपडेट. हेल्थ इज गुड एंड आय एम बेटर बाय गॉड्स ग्रेस एंड युअर प्रेयर्स. थँक यू एवरी वन फॉर युअर प्रेयर्स. आनी हांवें म्हगेलें एक गूड न्यूज म्हणल्यार हांवें म्हगेलें स्टिचींग स्टार्ट केलां आनी हांवें फिनिश्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द लास्ट 3-4 days. ताका लागून म्हाका कांय ब्लॉग करपाक मेळना जाल्यार कित्याक तें दिवपा जाल्यार तें हांवें बेगीन स्टार्ट केलो म्हगेलें करपाचें स्टिचींगाचें. सो आतां हांव वयता घरा एंड आयज कोण ट्रायलाकूय आपयला 11 o'clock. कितें करून जाता तें चोवया सगळें. चल मेळटलें इन सम टायम. देन मागीर मेळटा मातशें वचून. लायट घालया मातशें आनी येयलें हांव आतां भितर सरलें आतां. आनी आतां हांव बेगीन मातशें करता स्टार्ट. कित्याक ती येवपा आहा न्हू, ती कोण बायल येवपा आहा ती ट्रायलाक येयली गेलें. सो तुमकां हांव दाखयता. न्हू एकू आहा ती सुरी नासतना म्हाका जायना ना एका. इतली फोन न्ही जाली ती सुरी. ती म्हाका लेबराचे डॅडीन दिलोली आनी आतां आनी एका सेम हाडल्या इसली. सो ती नासता म्हाका जायना. कांयच काम जायना म्हगेली. म्हाका तीच जाय सोदून. सो नाव लेट्स स्टार्ट द रेसिपी. दाखयता तुमकां. हिंग न्हू हाफ सुरमय घेलो आहा. हाफ सुरमय, 2 ब्रेड स्लायसीस, टमॅटो, ऑनियन बारीक चॉप करून घेयलाय, मिरसांग आनी हाफ लायम घेयला. आनी न्हू हातून कोथमिरी घालतलें. कोथमीर म्हगे भयण गेलो हाडपा आतां. सो ते 2 ग्लास साफ करून रागोत आतां नुस्तें हें सगळें तेशें कांट आहाय तें काडटा. हिंग न्हू सुरमया हें बॉयल करपाक तितून हांवें उदक घायलां आनी सॉल्ट, टर्मरीक पावडर, पेपरकॉर्न्स आनी तिकी घायल्या आनी तें न्हू दोनी वाटेन टर्न करून मातशें बॉयल केलां. 5 to 6 minutes ईच सायड. मागीर तें टर्न करून आनी एक पार्ट बॉयल केलां दुसरे वाटेन another 6 minutes. इंतून न्हू हांव ते हांवें कितू पावडर मसाला खंयच घायले ते हांव तुमकां मागीर दाखयतलें.
पयलीं हांवें तें नुस्तें मातशें एक फोक घेवन हांवें तितून बारीक बारीक मातशें स्मॅश केलां आनी 2 स्लायस ब्रेड हांवें उदकां फुगोवन दवरलाय ते मागीर घालपाचें आनी मस्टर्ड ऑयल हांवें यूज केलें सोदां भाशेन आमगेलें आनी तितून हांवें ग्रीन चिली घायल पयलीं आनी पियाव न्हू मातशें भाजून घेयला सुबेज सारको भाजपा जाय म्हूण नाका मातशें तो मातशें हें जाल्यार पुरो मातशें फ्राय जाल्यार पुरो आनी तितून म्हणल्यार एक सायडीन हांवें पावडर मसाला यूज केले सांगोत तुमकां हल्दी कोरिएंडर पावडर पेपर पावडर आनी इल्लेशें सॉल्ट घायलोलें आनी गरम मसाला पावडर एक सायडीन मुगे पियाव भाजीत म्हणल्यार हांवें तें सगलें घायलें आनी मागीर तेजे उपरांत हांवें तितून टोमाट भाजिलें टोमाट हांवें न्हू भाजता आसतना इल्लेशें मीठ घायलां हांव हें सदां घालता तुमकां खबर आसता तुमगे पयलीं विडियो चोयल जाल्यार तें टमॅटो बेगीन कूक जावपा हेल्प जाता एक सायडी टमॅटो आनी पियाव भाजीत म्हणल्यार न्हू हिंगा हांवें तो ब्रेड आहा तोय बीन हितून उदक काडून तितून स्क्वीज करून हांवें तितून तें मिक्स केलां आनी तें पयलीं हांव मिक्स करतलें आनी हितून न्हू एक तांतें लागतलें मागीर लास्ट हांव तांतें घालतलें हितून आनी तें उदक आहा तें न्हू सायडीन काडून दवरलें आहा तें म्हाका सारकें सूक जालें जाल्यार मागीर हांव थोडेशें तितून हांवें यूज केलें तें लास्टा मागीर आनी टोमाट आनी पियाव भाजून जालें म्हणटकीर हांवें हितून घायलां हितून न्हू हांवें आतां हाफ लायम यूज केला हाफ लायम हांवें स्क्वीज करून घायला आनी कोरिएंडर हें मातशें मिक्स करतलें आनी तितून मागीर हांव 1 एग घालतलें आनी तेंय बीन मागीर बरें मिक्स करून घेतलें आनी सॉल्ट मागीर तुमी लास्टा चॅक करून घे तुमकां आनी घालूंक पडटा की काय ना तें आनी हितून न्हू इल्लीशी कोरिएंडर सुबेज पडली जाल्यार न्हू ग्रीन कोरिएंडर टेस्ट बरो येता आनीक सो हिंग म्हाका आतां इल्लेशें उदक घालूंक पडलें कित्याक तें सारकें सूक जालोलें आनी इल्लेशें अरावंड 2 टेबल स्पून अशें हितून 2 टेबल स्पून न्हू 1 टेबल स्पून अशें हितून हांवें उदक घायलां नुस्तें बॉयल केलो तें आनी हितून हांवें सगळें मागीर मिक्स केलां हिंग न्हू कटलेट्स ते फ्राय करचे आदी हांवें हितून थोडोसो रवा आनी थोडेशें रायस हाटा घायला रायस हाटा घायल्यार न्हू तें मातशें क्रिस्पी जाताय सुबेज ताका लागून हांव सदां दोनी मिक्स करता हिंग जाय दिसा तुमच्यान पोत्तून तांतें डीप करून मागीर रवा आनी फ्लावरान डीप करपा करून मागीर फ्राय करपा जाता नाजाल्यार डायरेक्टली फ्राय करपा जाता आनी हांव केन्ना न्हू हितून तांतें घायना इवन मिक्स करता आसतना पासून डायरेक्ट पासून केल्यार जाताय हितू फुटपा वचनाय तो हाली ब्रेड मातशें सारको मिक्स जावपा जाय मागीर तें फुटनाय पूण हांव केन्ना यूज करता केन्ना यूज करना हे टायमार हांवें यूज केला अशें करून तुमकां जायते भाशेन शेप करून तुमचें मागीर फ्राय करपाचें 2 ते 3 मिनट ईच सायड फ्राय करपाचें आनी मागीर टर्न करून परतून फ्राय करून मागीर कटलेट रेडी जालें आय होप यू ऑल एन्जॉय दीस रेसिपी तुमकां लायक जात जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय आनी एन्जॉय कराय ही रेसिपी तुमी बीन ट्राय करून चोयाय मागीर आतां केन्ना पावोयन वयता पोत्तून पावोयन म्हणजे आदिसला पावोयन ताका आनी आतां वयता वयल्यान प्लेन वयता आयज आमची येवन आसतना बायसा नाक म्हाका वचोन जेवपा जाय आनी न्हू हांव तुमकां तेसा दाखयतलें तेसा संडे आमी इल्ला गेली न्हू थोडेशें स्ट्रीट शॉपिंग केलें स्ट्रीट शॉपिंग म्हणजे फॉर डेली वेअर थिंग्सान न्हू वर्थ इट अशें हांव चडशें थिंग्सानूय घेता कित्याक हांव सुबेज ब्रँडेड पर्सन बीन न्हू ब्रँडेड पर्सन कित्याक आतां मागीर न्हू तें रिपीट करूंक पडटाय क्लोथ्स सो हांव कितें करता मुगे स्टायल कितें ड्रेसिंगाची हांव बेस्ट स्ट्रीट शॉपिंग देखून हांव करता हांव घालता तेदो हे पासून आनी मागीर
स्ट्रीट शॉपिंग चेंज केल्या पासून तुका थोड्या तेंपान अशें करून कोणाकूय दिलें जाल्यार पासून तुका तितून दूख लागना मागीर न्हू दिसता न्हू कित्याक आमी भायर गेलो रोव पाटे तो म्हगे भाशेन सेम आमकां दूख लागता भायर मारपाक आनी कितू तें म्हूण सेम घालपाचें सो हांव मागीर तो थोडे टायम घालता आनी मागीर हांव चेंज करता गेलें आनी आतां म्हाका इस्कला बीन पावोवपा वचूंक पडटा हेल्थनाचें ताका लागून न्हू हांव डेली वेअर म्हाका जाय पडटा थोडासा रूट अशें करून टी शर्ट्स आनी शर्ट्स बीन ताका लागून आनी 3 कितू शर्ट्स घेयले बेश्टी प्रिंटेड आनी 2 टी शर्ट हाडलेली ते दिसा आतां हांव वचोन दाखयता तुमकां आनी मागीर हांव जेयतलें आनी सकाळीं मागीर ते ट्रायल बी करून गेले बिलकूल म्हाका शिवपाकूय मेळना सकाळच्यान म्हाका दिसता हांव जेन स्टार्ट केल्या बरें म्हूण मातशें कितें कंप्लीट केल्या बरें सो फॉर प्रेइंग तुमगे प्रेयर्स आनी हांव बरो जालो आनी थँक्यू जीजस ऑल्सो आनी गॉड ब्लेस बाय बाय सी यू ऑल इन द नेक्स्ट विडियो.